आपले निरंतर विनवणेन ल्हानवड असर्यांक कर आमच्या गरजे आकांतांनी पावच्या पद्वाच्या सांत आंतोनीची वार्षिक महापरब केरेकट्टेच्या लोकांमगाळ पोंशेतांत 2026 जुनाचे 13 ब्रेस्तरा वडा धाबाजान संभ्रमता त्या दिसा सकाळी 10:30 वरार फेस्ताचे संभ्रमीक मिसाचे बलिदान उडुपी दिएसीसो बिस्प अधिक मनाधिक दोतोर जेराल्ड आयझक लोबो भेटयतलो सांजेर 4 वरार आराधन आनी कन्नडा भाशेन मिसाचे बलिदान शिवमोग्गा दिएसीसो बाप स्टीवन डेसा भेटयतलो या फेस्ताच्या संभ्रमांक तुमकां हांव बाप सुनील वेगस पोंशेताचो रेक्टर मोगाचे आनी वत्तायेचे आपोवणें दिता फेस्ताक हजर जावच्या सर्वांक जेवणांची मांडावळ आसा कुटुंबा समेत येवन फेस्ताच्या संभ्रमांत वांटो घेया सांताचे मजतीन मेळिल्ल्या सर उपकारांक देवाक अर्घां दिया आनी देवाचे कृपे आशिर्वादांनी भरा. करता सोमिया तुका अर्गां दिता दुनिया तुजो मोग करता तुका अर्गां दिता म्हजो सोमी मन मानून घेता तुजो मोग करता सोमिया तुका अर्गां दिता दुनिया तुजो मोग करता तुका अर्गां दिता म्हजो सोमी मन मानून घेता म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा हालेलुया 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 येशू या पवित्र साक्रामेंतांत खरेपणी हजर आसो तूं म्हजो देव म्हजो सोमी म्हणून वळखून हांव हांगासर आसां तुजे समोर दिंबयेर सर पडला तुवें म्हजो केल्लो तो मोग
नियाळणं केल्लो तो मोग आठापून आज हांव हांगासर तुझे समोर आसा आमी तुजो मोग करता म्हूण सांगूंक वय जेजू तुज्या मोगांत रावोंक उरोंक हांव आशेतां आनी त्या देखून आज हांव हांगासर आसा तुजी कृपा घेवंक तुझे बळ घेवंक आनी तुजे कृपेन आनी बळान सदांच तुज्या मोगांत रावोंक ये जेजू तुवें तुज्या मोगांत रावोंक म्हाका आपयलाय ये जेजू तुज्या मोगांत रावोंक म्हाका आधार दी ये जेजू तुवें म्हाका मोग करूंक आपयलाय हांवें खंयच्या रितीन मोग करूंक जाय हें आज तुजे तावन हांव शिकोवंक आशेतां तुवें शिकोवचें बरी हांवें मोग करूंक म्हजो मोग तुज्या मोगा सारको करूंक म्हाका कृपे बळान भर आनी ओ मोग म्हज्या काळजांतावन म्हज्या सगळ्या जिवितांतावन हेरांक लाभासो कर हे जेजू तुजे कृपेन म्हजें जिवीत ग्रेस्त कर आराधन हांव करता सोमिया सरपडन वंदिता धनिया आराधन हांव करता सरपडन वंदिता म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता आराधन हांव करता सोमिया सरपडन वंदिता धनिया आराधन हांव करता सरपडन वंदिता म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा हालेलुया 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 ये जेजू तुझे समोर रावून म्हज्या देवाक आराधन करचें हें वर्तें भाग तुवें म्हाका दिलाय ये जेजू जेन्ना इस्रायल परजेक इजिप्तांतल्या गुलामपणांतावन भायर काडूंक तुज्या बापान मोयचेक धाडलें मोयचेन त्या फाराव्या लागीं दिल्लें कारण हेंच तुवें फाराव्याक सांगूंक जाय म्हणून दिल्लें तें कारण वय इजिप्तांतल्या इस्रायल परजेन त्या निर्मिल्ल्या जाग्याक वचून तुवें आराधन करच्या खातीर तुवें तांकां सोडूंक जाय इजिप्तांतले इस्रायल परजा अन्य गांवांत आसता आसतना तुजें आराधन करचें भाग ताणें होगडायिल्लें आनी हो तुजो सांगात तांकां चुकलो देखून त्या इजिप्तांतल्या गांवांत
तांचे वळवळे तांचे कष्ट ते चड जाले फारोवर राय तांचे कस पळोवनी मोवाळायन भरच्या बदलाक धरून काळजाचो जालो आनी तुझे परचेक तुझे आराधन करच्या खातीर धाडूंक तो सलवालो ताणें मन केलें ना तरी तुझ्या वर्त्या मोगान तुवें तांकां त्या इजिप्तांतल्या गुलामपणांतलो भायर काडलोय आनी तुझें आराधन करचें वर्तें भाग तुवें तांकां फावो केलें वय तुझ्या सांगातपणाक लागून तांच्या कश्टांतली ती भायर पडली तांच्या सगळ्या पैणांत व्हड आजापां जाली आनी अखेरीक बसलेल्या गांवांक ती वचून पावली ये जेजू तुझ्या आराधन आमी करता आसतना तुझ्या सांगात आमी जियेता आसतना आमच्या सांगात सोमकोंक तुका आमी अवकाश कर दिता आसतना आमच्या कश्टांतल्यान आमी भायर पडटा आमी आशेवच्या त्या बसलेल्या गांवांक आमी पावता आयच्या दिसा हो तुजो सांगात सोदून हांगासर ह्या पोंतळार आयलेल्या ह्या सकटांक इस्रायल परचेक दिल्लो सांगात तूं दी तुझे एकल्याचे मात आराधन करच्या तांकां तुझ्या एकल्या ते मात भावार्थ दवरून जिवीत दिवच्या तांकां तांच्या सगळ्या पैणांत सांगात दिवंक व्हड कृत्यां तांच्या जिवितांत कर आनी आज ह्या पोंतळाक येवन ज्या बऱ्यापणा कुशीं वचोंक ते समकतात जे भलायके कुशीं वचोंक ते समकतात ज्या फुडारा कुशीं पावोंक ते अत्रेकतात ज्या बऱ्यापणा कुशीं तांच्या भुरग्यांक ते व्हरोंक अत्रेकतात ज्या फुडारा कुशीन तांचे कुटुंब ते व्हरोंक अत्रेकतात त्या बऱ्यापणान ते तांचो हात धर तांकां तूं सांबाळून व्हर त्या बऱ्यापणा कुशीन तांकां पावय आनी तुका देवाक महिमा दिवंक आनी तुजें नांव परगटोवंक तुका एकल्याक मात लबधन रावोंक तुजे एकल्याची मात सेवा करूंक आनी अखेरीक त्या सर्गेंच्या राजान त्या बसलेल्या गांवांत आमी पावोंक आमी हर एकल्यानी पावोंक तूं आमकां तुज्या कृपे देण्याने बर म्हणून ये जेजू तुजे लागीं आमी मागता अर्खान तुका सम्यान जेजू होगलाप तुका सम्यान जेजू स्तुती तुका सम्यान जेजू जय जय तुका सम्यान जेजू हर सिद्धां तुका सम्यान जेजू वंदितां तुका सम्यान जेजू महिमा तुका सम्यान जेजू स्तुति तुका सम्यान जेजू आराधना तुका सम्यान जेजू होगलाप तुका सम्यान जेजू हर सिद्धां तुका सम्यान जेजू स्तुति तुका सम्यान जेजू वंदन तुका सम्यान जेजू येशुवे स्तोत्र येशुवे स्तोत्र येशुवे नमन येशुवे नमन येशुवे वंदने येशुवे वंदने येशुवे आराधने येशुवे आराधने हालेलुया 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 ओगळ भवन आणि बहिणीनो आम्ही समेस्तां उबी रावया आयच्या दिसा ह्या आराधनाच्या वेळार देवाच्या मोगातें आमचे गुमान आमी केंद्रीत करता ताच्या मोगाच्या गुंडायेक वचोंक आमच्यान जायना कित्याक ताचो मोग मोगाळ भावन आनी भयणीनो तो मीत मेर नातलोलो तरी ताच्या मोगाच्या गुंडायेक वचोंक हर दिसा आमी प्रयत्न करूंक आसा आनी ते प्रयत्न करच्याक आमी हांगासर आसा तर मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो आमी उबे रावून देवाचें उतर आयकुया देव कितें आमकां सांगता ताच्या मोगा विशयान कितें आमच्या लागीं तो उलयता तसो नियाळ करूंक ह्या
देवाच्या उतराचो आधार आमी सोदया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका आसूंया. जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला. तुमी म्हज्या मोगांत रावा जाय. म्हज्या बापाचे उपादेश पाळन ताच्या मोगांत हांव आसां तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतेल्यात. म्हजो संतोश तुमचे थंय आसून तुमचो संतोश भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां. हो म्हजो उपादेश. हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करीत जाय. आपल्या इश्टां पासत आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. हांवें तुमकां फरमायलें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातेल्यात. ह्या फुडां हांव तुमकां साकर म्हणना, कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता म्हळें कळीत आसना. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापा तावन हांवें आयकल्लें सक्कड हांवें तुमकां कळीत केलां. तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. तुमी भायर सवन वचून फळ दी जाय. उरचें तसलें फळ दी जाय म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात. अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागतात तें सगळें तो तुमकां दितलो. हो म्हजो उपादेश तुमकां. तुमी एकामेकाचो मोग करा. देवाचें उतर हें वाखणे तुका क्रिस्ता. आमी समेस्त बसया. मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, जेजूची उतरां चीत दिवन तुमी आयकलीं. ही उतरां जेजून निमाण्या जेवणाच्या संदर्भार शिसांक दिल्ले तसलीं. आनी त्या देखून ही उतरां जेजूक भोव लागशिल्लीं. जें कितें शिसांक ताणें सांगूंकूच जाय आसलें तें ह्या वेळार ताणें सांगलें. कित्याक म्हळ्यार थोड्याच घडयांनी ताणें मोरूंक आसा. आमी पळयता मोगाची मनशां मोरच्या संदर्भार तांच्या मोगाच्यांक आपोवन जें कितें तांच्या काळजाच्या गुंडायेंत आसलें सांगात जाय म्हणून आसलें तें ते सांगतात. आनी तशें मोगाळ भावान आनी भयणीनो जेजू ही उतरां तो सांगता. आनी उतरां खंयसर केंद्रीत जाल्यांत मोगाचेर केंद्रीत जाल्यांत. मोग मोग ना जाल्यार मोगाळ भावान आनी भयणीनो आमी जाणाव जिवंकूच जायना. हांव पळयतां जायतीं त्या हांगासर जायतीं जाणां बरोवन घालतात आमच्या कुटुंबांत मोग ना, आमच्या कुटुंबांत शांती ना, आमच्या कुटुंबांत समाधान ना, आवय बापाय मदें बरो संबंद ना, भुरग्यां मदें आनी आवय बापाय मदें साळावळ ना, मोग ना, घोव बायलां मदें काजारी जोड्यां मदें मोग ना. आनी मोगाळ भावान आनी भयणीनो मोग नासलेलें जिवीत, मोग नासलेलें कुटुंब कितें जाता? यमकोंड जाता न्ही गे? यमकोंडूच जाता. खंयच्या कुटुंबांत मोग दरबस्त आसा पळया तें कुटुंब निजायकी सर्ग. आनी त्या देखून आमचें जिवीत सर्गा राजाचें जिवीत जावचे खातीर, आमचें कुटुंब सर्गा राजाचें
कुटुंब जावचे खातीर आज जेजू आमकां ही शिकोवण दिता. मुखार भावांनो आनी भयणींनो, हो मोग म्हणटा आसतना मोग जायत्या रितींनी आमी समजून घेवयेत, जायत्या रितींनी. C.S. लुईस म्हणलो एकलो फामाद बरयणार आसा. तो एक अपुर्बायेचो बूक बरयता. त्या बुकाचें नांव आसा फोर लव्स. तुमकां साध्य आसा जाल्यार तुमी एमेझॉनान तो ऑर्डर करून तो बूक वाचचेत. बारी बरो बूक. आनी हांगासर जेजू मोग म्हणलो शब्द उपयोग करता आसतना ताणें ग्रेक भाशेंत उपयोग केल्लो शब्द कितें म्हळ्यार अगापे. अगापे. जेजू दुसऱ्या खंयच्याय मोगा विशयांत मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो हांगासर उलयना. बदलाक तो उलयता एका मोगा विशयांत आनी तो जावन आसा अगापे. अगापे म्हळ्यार इंग्लिशांत आमी अशें म्हणयेत सॅक्रिफिशियल लव. सॅक्रिफीस आटापसो मोग, त्याग आटापसो मोग, ह्या मोगा विशयांत तो उलयता. आमच्या कुटुंबांत समस्या कित्याक? कित्याक घोव बायलां सांगाता जियोंक सकानांत? कित्याक भुरग्यां मदें आनी आवय बापाय मदें मोगाचो संबंद ना? हो मोग ना देखून सॅक्रिफीस त्याग आटापसो मोग ना देखून त्या देखून मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो असलो मोग करूंक जेजू आमकां आपयता. पळय ताचें उतरां. तो कितें म्हणटा? हांवें कसो तुमचो मोग केला तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. कोणेय केल्ल्या बरी न्हय मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो मोग करूंक आमकां आपयला. फिल्मां पळोवन, धारावाही पळोवन, अरे त्या हिरोन आनी त्या हिरोईन केल्ल्या बरी हांवें म्हज्या बायलेचो म्हज्या घोवाचो मोग करीत जाय, या म्हज्या घोवान त्या हिरोईनान हिरोचो केल्ल्या बरी म्हजो मोग करीत जाय, या त्या धारावाहीर ती पळय एकामेका मोग करता तसो हांवें मोग करीत जाय. बर्थडेक गिफ्ट दितात, बर्थडेक एक कॅन्डल लायट डिनर, सरप्रायज पार्टी न्हय, सरप्रायज पार्टी, सरप्रायज विजिट्स, सरप्रायजिंग गिफ्ट. वाव, म्हाका व्हडलें सयत आयफोन हाडून दिला, लेटेस्ट आयफोन 15, लेटेस्ट आयफोन 15. तशें म्हज्या घोवान, म्हज्या बायलेन, म्हज्या भुरग्यांनी मोग करीत जाय म्हळ्यार म्हाका भावान आनी भयणीनो आमचें कुटुंब सर्ग जायना. आमचें कुटुंब बिलकुल सर्ग जायना. त्या देखून म्हाका भावान आनी भयणीनो आमचो मोग देवाच्या मोगा बरी अगापे जावंक जाय, सॅक्रिफिशियल लव जावंक जाय म्हणून जेजू आयचे सुवार्थेन म्हाका तुका हर एकल्यांक सांगता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आनी त्या देखून जेजू सांगता, आमकां आपयता, म्हज्या ह्या मोगांत तुमी उरा, रावा. यू स्टे. ह्या मोगांत रावा, त्या मोगांत न्हय, ह्या मोगांत, म्हज्या मोगांत. आतां मोगाळ भावान आनी भयणीनो जेजू आमकां वाटी दाखयता ताच्या मोगांत आतां कशें रावचें, कशें रावचें
देवाच्या मोगान जेजूच्या मोगांत आमी कशें रावचें वॉट इज द वे आउट आनी तो म्हणटा मुझे उपादेश पाळून मुझे उपादेश पाळून आनी तो मुखारसून कितें म्हणटा गे म्हळ्यार जशें हांवें म्हज्या बापाचे उपादेश पाळ्ळ्यात तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळा जेजून करिनातलें करूंक आमकां तो आपयना ना बिलकुल ना जेजून केल्लेंच तो आमकां करूंक आपयता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया पळय मगाळ भावांनो आनी भयणीनो जेजू देवाचो पूत जावन सगळे उपादेश ताणें पाळले नियमां पाळ्ळी साबाताच्या दिसा तो सिनागोगाक वेतलो आनी तांच्या नियमा प्रमाणे त्या फेस्तांक पास्काच्या फेस्ताक आनी हेर फेस्तांक तो जेरुसलेमाक येतलो आवय बापायक विधेय जावन वाडलेल्या विशयांत आमी पवित्र पुस्तकांत आमी पळयता आनी अखेरीक ताणें आमकां मागोवंक शिकयलें तुजी कुशी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं म्हणून बापाचे कुशेक ताणें संपूर्ण कल्तीमान घाली पळया जेजू आज आमकां म्हणटा मगाळ भावांनो आनी भयणीनो हांगासर आसल्या हर एकल्याक तो म्हणटा कशें हांवें म्हज्या बापाचे उपादेश ह्या प्रकार पाळ्ळे गे तशेंच तुमी हर एक उपादेश देवान दिल्ले ते पाळटा आसतना तुमी म्हज्या मोगांत उरतात म्हज्या मोगांत रावतात मुखार भावांनो आनी भयणीनो हांगासर आमी कितें पळयता देव आमकां ताच्या शिकवणेक ताच्या उपादेशांक विधेय जावंक आमकां आपयता ताच्या उपादेशांक विधेयपण दाखोवंक आमकां आपयता अविधेय जावंक न्हय जायते फावटी हेरांनी सांगिल्लें आयकलां जावं पुरो हेरांनी म्हळ्यार दुसऱ्या पंगडाक गेल्ल्या क्रिस्तांवांनी सांगिल्लें आयकलां जावं पुरो तुमी आयकलां गे आयकोना गे म्हूण म्हाका कळीत ना ताणें कितें सांगचें सांगे म्हळ्यार काली पाती येयल्यार पुरो आनी कांय करीचे म्हणून गरज ना काली बावार्थ आसल्यार पुरो बावार्थ दवरल्यार पुरो पाती येयल्यार पुरो मागीर करचें कितेंय गरज ना पूण ती शिकोवन जेजूची न्हय मगाळ बाबांनो आनी भयणीनो आमी पातयेवच्या बराबर देवाच्या जेजूच्या उपादेशांक आमी कल्तीमान घालूंक आसा त्या देखून मगाळ भावांनो आनी भयणीनो हे उपादेश पाळून आमी कितें जावंक आसा त्या देवाच्या मोगांत आमी रावोंक आसा आतां उपादेश मोडटा आसतना कितें जाता उडासवर मगाळ भावांनो आनी भयणीनो तुमी खंयचेय उपादेश मोडात देवाचे खंयचेय उपादेश मोडात तो वेळ कितें जाता गे म्हळ्यार तुमकां जेजून वाली आनी फांट्या विशांत सांगिल्लें उडास आसा मू केदाळा आमी उपादेश मोडटा आमी कितें जाता गे म्हळ्यार वाली तावन मोडलेल्या फांट्या बरें जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया पळय मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो उपादेश मोडटा आसतना कितें जाता फांट्या तावन आमी मोडटा वाली तावन आमी मोडटा वाली तावन मोडुल्लो फांटो कितें जाता ताचें तें जिवीत आसा ताचें तें जिवीत आसा गे ना त्या देखून मगाळ भावांनो आनी भयणीनो आमचें तें जिवीत आसलेलें तें आमी उपादेश मोडटा आसतना तें उणें जाता देवाचें जिवीत आमचें तें आसलेलें तें देवाची कृपा आमचें तें आसलेलें तें पयस वेता आनी त्या देखून मगाळ भावांनो आनी भयणीनो उपादेश मोडटा आसतना उडास दवरा तुमच्या मोतींत कंसून दवरा
उपादेश मोडटा आसतना देवान दिवचें जिवीतच आमी तिरस्कार करता. तुवें दिवचें जिवीत नाका जेजू, नाका जेजू म्हणटा. म्हाका म्हजेंच म्हणलें जिवीत आसा, म्हाका म्हजेंच म्हणलें जिवीत आसा, तें जिवीत जियो म्हाका सोड देवा म्हणून म्हणटा हांव. आनी आमचेंच जिवीत जियेल्याचो फळ कितें गे म्हळ्यार मगळ भावान आनी भयणीनो, तेंच दूख, खरांदाय, इराराय, समाधान ना, संतोष ना, तृप्ती ना, जिवितान कितलें जोडल्यार तातूंत संतोषच ना. असलीं कुटुंबां मगळ भावान आनी भयणीनो कितलीं म्हाका मेळ्ळ्यान. असल्या कितल्याय कुटुंबांक हांव भेटलां. म्हज्या लागीं म्हणटात, फादर आमकां कांय उणें ना, जायतें आसा, जायते पयशे आसात, बरें काम आसा, पूण संतोषच ना, पूण समाधानच ना. असलीं उतरां उलोवचीं मनशां कितलींशीं जाणां आसात मगळ भावान आनी भयणीनो. कित्याक म्हळ्यार देवाचे उपदेश पाळ ताणें दिवचें जिवीत आमी तिरस्कार केलां, ताच्या मोगांत रावोंक आमी सलवाल्या. मगळ भावानो आनी भयणीनो, जेजू हें कित्याक सांगता, कित्याक आमी ताचे उपदेश पाळून ताच्या मोगांत रावा जाय म्हणटा. कित्याक ह्या सुवार्थेंतच जाप आसा. तो म्हणटा तुमचो संतोष संपूर्ण जावंक. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. म्हाका संतोष ना, म्हाका समाधान ना म्हणल्यार आज जेजू जाप दिता, जाप दिता. तुम्ही म्हणटात तुमच्या लागीं संतोष ना, तुमच्या लागीं समाधान ना म्हणटात मग. तुमचो संतोष संपूर्ण जावच्या खातीर हें सगळें हांवें तुमकां सांगलां आज. त्या देखून संपूर्ण संतोशा कशें पावोंक जाय गे. जें कितें हांवें तुमकां येदोळ सांगलां तें तुमी करा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. त्या देखून मगळ भावान आनी भयणीनो, देवाच्या उपदेशांक विधेय जाल्ल्याचो फळ कितें गे म्हळ्यार संपूर्ण संतोष. देवाच्या उपदेशांक विधेय जाल्ल्याचो फळ, विधेयपणाचो फळ कितें गे म्हळ्यार संपूर्ण संतोष. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. ह्या वरवीं मगळ भावान आनी भयणीनो आमकां संतोष मेळटा. पूण जेजून सांगच्या की विरोध जावन देव सार कितें सांगता तुमी जाणात. देव सार कितें सांगता, देव सार कितें म्हणटा गे म्हळ्यार हळे ती नियम आसात, ते उपदेश आसात, ती काल्याक ते उपदेश तुजो संतोष कान सोडतात, कान सोडतात. उपदेश तुका बंद पास. उपदेशा विणय तुवें फ्री जावन, फ्री बर्ड जावन तुवें उबन आसचेत. पळया सैतानान सांगचें हें, सैतानान सांगचें हें. त्या देखून मगळ भावानो आनी भयणीनो, आतांचो संवसार कितें गे म्हळ्यार अशें विचारता, हांवें संतोष भरीत जायचे जाल्यार म्हाका लायसन्स दिवचें. संतोष भरीत जायचे जाल्यार कालें दिजें, कालें दिजें लायसन्स. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. कालें लायसन्स म्हाका जाय जाल्लें करूंक लायसन्स, म्हाका जाय जाल्लें करूंक लायसन्स. भुरग्यांनी तेंत म्हणचें न्ही गे, म्हाका सांगूंक तूं कोण, तुवें सांगचें नाका, म्हाका गुत्त आसा. ही मम्मी म्हजी कालें करूंक की म्हाका सोडना, कालें करूंक की म्हाका सोडना. हो म्हजो एकलो घोव आसा, खंय वचूंक की म्हाका सोडना. हळे तें पळय बायल, ताचो घोव पळय, तें सगळ्यांनी भोंवता, ताचो घोव सगळ्यांनी ताका भोंवूंक सोडटा. म्हजो घोव खंय वचूंक की म्हाका सोडना. हांव ताचें बरें जाल्लें जाल्यार कितलें हॅप्पी आसतें न्ही गे.
वी वॉन्ट लायसन्स टू डू एवरीथिंग. मग भवन आणि बहिणीनो, एक उड आसतो बरा. आज एक सवाल तुमच्या लागी हांव विचारता. अशें लायसन्स घेतली संतोषान आसात? समाधानांत आसात? जिवीत कितल्या मापान तांचें बरें जालां मगळ भावान आनी भयणीनो, बरें जालां. फ्रीडम काडून गेल्ली, म्हाका जाय जाल्लें करता म्हणून सांगलीं भुरगीं खंय वचून पावल्यान. घोव बायलांचें रिलेशनशीप ह्या तांचो संबंद खंयसर वचून रावला. डायवर्स. हांव म्हाका जाय जाल्ल्या प्रमाणे करता. वो घोव म्हजें सगळें फ्रीडम, हें बायल म्हजें सगळें फ्रीडम रेस्ट्रिक्ट करता. त्या देखून हांव डायवर्स दिता. म्हाका जाय जाल्ल्या प्रमाणे जियेता. एकसुरीन जियेतात, कुटुंबांतून पयस जियेतात, एकलीं जियेतात, कितें पुरो करून जियेतात. तांचें लायफ मगळ भावन आनी भयणीनो एन्ड्स मिजरेबली. तें म्हाका कळीत आसा, हांवें पळयलां. एका मिनटाचें सूख तांकां ना, आसाना. देंवसाराक तेंच जाय मगळ भावन आनी भयणीनो. देंवसाराक आमचो संतोष संपूर्ण जावचो नाका. हांवें तुवें हांगासर आसलेल्या कोणेय संतोषान जियोवचें तो पळोवंक ताका जायना. त्या देखून देवाचे उपदेश मोठचे बरें तो आमकां पळयता, ताळण्यो आमकां हाडटा आनी आमचें जिवीत अशें देदेस्पर जाल्लें पळोवन तो संतोषता. सैतान संतोषता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मगळ भावन आनी भयणीनो, सैतानान दाखोवची संतोषा करची वाट हांवें आनी तुवें धरची नाका. ती वाट संतोषाक व्हरना. आज हांवें आनी तुवें हांगासर बसून आसलेल्या हर एकल्यांनी संतोषाक आपोवन व्हरची जेजून दाखोवची वाट चलोवंक जाय, समकोवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. त्या देखून मगळ भावन आनी भयणीनो, ताचे उपदेश पाळा. ताचे उपदेश पाळा. देवान सांगचें तें मनशान सांगचें न्हय. देव फट मारिना, देव जणवाय असो. त्या देखून ह्या उपदेशा वरवीं म्हाका संतोष मेळटा म्हळ्यार पातयेण आनी विश्वासान हांव म्हजें जिवीतच त्या उपदेशांक समर्पण दिता आसतना हांव सांगता, तुमकां गॅरंटी दिता. ही हांवें दिवची गॅरंटी न्हय, जेजूनच दिवची गॅरंटी. तें कितें म्हळ्यार तुमचो संतोष संपूर्ण एक पावतलो. यू विल बी द मोस्ट हॅपीएस्ट पर्सन्स इन द वर्ल्ड. तुज्या लागीं iPhone 15 ना जावंक पुरो, तुमच्या लागीं व्हडली TV ना जावंक पुरो, इंटिरियर डेकोरेशन तुमच्या रुमांक ना जावंक पुरो, वयर सकयल आनी लायट, सेंट्रलायज्ड एसीचें घर ना जावंक पुरो. एक गॅरंटी आसतलें, संतोष. एक गॅरंटी आसतलें मगळ भावन आनी भयणीनो, संतोष. आनी तें आज देव तुमकां बसयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. मगळ भावानो आनी भयणीनो, त्या देखून ताचे उपदेश पाळूंक आनी आमचो संतोष संपूर्ण करूंक कोण आपयता? जेजू आपयता. तर ताचो उपदेश कितें? ताचो उपदेश कोणसो तो? तितलोच, ताणें आमचो मोग केल्ल्या बरी आमी एकामेकाचो मोग करचो. तो उपदेश पाळूंक तो आमकां आपयता. ह्या उपदेशान सगळे उपदेश आटापून आसात. सगळ्या उपदेशांचें सारांश हें. त्या देखून ह्या उपदेशांक
आमकांच दिवंक आपयता हांवें म्हळें अगापे सॅक्रिफिशल लव खाली मोग करूंक तो आमकां आपयना खाली मोग करूंक आमकां तो आपयना बदलाक सॅक्रिफिशल लव मोग म्हळ्यार मोगाळ भावन आनी भयणीनो मोगाचें डेफिनेशन कालें म्हण तुमकां हांवें जायते फावटी सांगलेलें आसा परत सांगता विल्लींग द गूड ऑफ अदर्स दॅट इज लव आनी एकल्याचें बरेंपण आमी आशेवचें तितलें मात्र न्हय एक स्टेप आमी मुखार वचोंक आसा तें कितें म्हळ्यार आमचें बरेंपण सोदिनासतना आनी एकल्याचें बरेंपण हांवें आशेवचें आमचें बरेंपण सोदिनासतना म्हज्या बरेपणा परस आनेकल्याच्या बरेपणाक हांवें चड प्रायोरिटी आद्यता दिवची तितलें मात्र न्हय थंयच रावल्यार पावना आनी एक स्टेप हांवें मुखार वचोंक आसा तें स्टेप कितें म्हळ्यार तें बरेंपण त्या मनशाक दिवचे खातीर म्हजो जीव लेगून दिवंक हांवें तयार आसचें म्हज्या जिवाची सयत पर्वा हांवें करिनासतना रावची प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 मोगाळ भावन आनी भयणीनो हांवें सांगलें निमाण्या जेवणाच्या संदर्भात जेजू ही उतरां शिसां लागीं उलयता आनी जेजू कितें करता म्हळ्यार शिसांक असल्या मोगाक तयार करता ताणें असलो मोग करी जाय म्हळ्या खातीर शिकोवन तो दिता आनी उपरांत तो कितें करता त्या कुर्सार ताणें कशें तांकां सांगलें पळया तसोच मोग करून तो दाखयता आमच्या मोगा खातीर आमच्या सोडवणे खातीर ताच्या बऱ्यापणाचो त्याग तो करता ताचें बरेंपण लेखाक सुद्दां दवरिना बदलाक आमच्या बऱ्यापणा खातीर त्या कुर्साचें कश्टांचें नालिसायेचें वळवळ्यांचें आत्मानांचें मरण तो मरता पळय मोगाळ भावन आनी भयणीनो हे लिसांव जोडलेले शिस कितें करतात तेय मार्तीर मरतात आयच्या दिसा आमी आपोस्तल मातियासाचें परब आचरण करता आनी तोय मातियास मार्तीर मेलो मार्तीर म्हणचें म्हळ्यार तें सुवार्ते खातीर देवा खातीर मनशां खातीर म्हज्या जिवाची पर्वा करिनासतना म्हजो जीव सयत गेल्यार वडना ताच्या बऱ्यापणा खातीर ताच्या मोगा खातीर हांव म्हजो जीव दिवंक तयार आसा म्हणचें आनी जीव दिवची गरज पडल्यार तो दिवचो अगापे सॅक्रिफिशल लव त्या शिसांनी केलो आनी आमी त्या जेजूचे पटलावदार काल नामकेसेक पटलावदार म्हणून सांगल्यार पावना मोगाळ भावन आनी भयणीनो नेमसेक नांवां खातीर जेजूचे पटलावदार जावन आसल्यार पावना आमचें जिवीत संतोसा कुशीन तें समकना बदलाक मोगाळ भावन आनी भयणीनो आमचें जिवीत ह्या प्रमाणे मोग करून आमी निजायकी आमच्या जिवितांत जेजूचो फाटलाव करता म्हळें आमी निजावन दाखोवंक जाय त्या देखून मोगाळ भावानो आनी भयणीनो जेजू आमकां आपयता असलो मोग करूंक आनी असलो मोग आमकां निजायकी संतोशाक पावयता आनी वर्तोचो संतोश आमकां मेळचो तो त्या सरकारासान तर ही शिकोवन आयकल्ल्या आमी ह्याच प्रमाणे आमचें जिवीत जियोंक आमी फुडें सरया आनी देवाची भरपूर कृपा आमी मागया अर्गां तुका सुम्या जेजू होगलाप तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू जय जय तुका सुम्या जेजू हर्षित हांव तुका सुम्या जेजू वंदित हांव तुका सुम्या जेजू आराधान तुका सुम्या जेजू हालेलुया 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 सुम्याचो मोग आमी नियाळ केलो मोगाळ भावन आनी भयणीनो सकड आमी उबी रावया सुम्या तो मोग तुजो
केदें कस विसरूंक नजो म्हळ्यार गीत आमी गावया आनी हें गीत गायता आसतना आमी आतांच केल्लो तो नियाळ आमच्या मतीक हाडूंक प्रयत्न करया. जेजून आमकां जो मोग करूंक आपयला तो मोग मोगाळ भावना बिनून रिस्क आटापता. त्या मोगांत कितें आसा? रिस्क आसा. रिस्क आसा ह्या मोगान. वो मोग डेंजरस मोग. ह्या मोगान कितें आसा? डेंजर आसा. इट्स नॉट ए इजी लव. इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ रिस्क. इट इज अ डेंजरस लव. डेंजरस लव. कित्याक डेंजरस? तुजो जीवच वेची साध्यता आसा. यू हॅव टू सॅक्रिफायस. त्या देखून असलो मोग सोम्यान आमचो केला. असलो मोग आमी करूंक आसा. त्या देखून हें गीत गायता आसतना ती धराळ कृपा असलो मोग करूंक आमकां मेळूं ती म्हणून आमी मागया आनी त्या मोगाचो नियाळ करया. तो मोग तुझो आमच्यान वर्णूंक नजो. पर्वता प्रासून सागरा प्रासून सोम्यान तो मोग तुझो. सोम्यान तो मोग तुझो आमच्यान वर्णूंक नजो. पर्वता प्रासून सागरा प्रासून सोम्यान तो मोग तुझो. संतोष पावतल्या मुच्या चिंतून मोग सोम्याचो तुज्या. म्हणा संतोष पावतल्या मुच्या चिंतून मोग सोम्याचो तुज्या. सोम्याचो मोग तो भांगरा प्रासवरतो ससनाक बाळसो तसलो. सोम्याचो मोग तो भांगरा प्रासवरतो ससनाक बाळसो तसलो. सोम्यान तो मोग तुझो आमच्यान वर्णूंक नजो. पर्वता प्रासून सागरा प्रासून सोम्यान तो मोग तुझो. दुख संकटांच्या वेळार मेळटा आमकां ताचो आधार. दुख संकटांच्या वेळार मेळटा आमकां ताचो आधार. सोम्याचो मोग तो भांगरा प्रासवरतो ससनाक बाळसो तसलो. सोम्याचो मोग तो भांगरा प्रासवरतो ससनाक बाळसो तसलो. सोम्यान तो मोग तुझो आमच्यान वर्णूंक नजो.
पर्वता प्रासगुण सागोरा प्रासगुण सुम्याक मोग तुझो वै मगाळ भावांनो आनी भयणींनो सुम्याचो मोग सागोरा प्रासगुण पर्वता प्रासगुण आमी या कांताराच्या उतरांनी गायन केलें दूख संकश्टांच्या वेळार मेळटा आमकां ताचो आधार जेन्ना देवाचे उपादेश पाळून आमी आमकांच ताच्या अधिकारा काल घालता वय आमचे ते ताणें राजवट काय चलोवंक आमी सोडटा तेन्ना त्या सर्गेच्या राजाचो अनुभव याच जिवितांत आमकां जाता वय याच जिवितांत देव आमकां सबस्काय दिता भलायकी दिता आमच्या जिवितांतले कज तो पयस करता आमच्या जिवितांतली करंदाय आमच्या जिवितांतले खंत आमच्या जिवितांतली बेजाराय तो पयस करता पवित्र पुस्तकांत नव्या सोल्यांत जेजून तेंच केलें ताचेर भावार्थ दवरून ताचेर विश्वास दवरून ताचो पाटलाव केल्लेल्यांक ताणें बरें केलें वय त्या कोडकाराक नितळ केलें त्या शतपतीच्या साकराक ताणें बरो केलो वादळ ताणें थंड केलें देंवसार लागलेल्या मनशा देंवसारांत हांव सुटका दिली पेद्रूची सासूमाय तापा न्हिदून आसली तो धाकटो ताप तरी सिंपल ताप तरी जेजून तिच्या तापांत हांव तिका सुटका दिली कोण ताकाच देवाक समर्पण दिता ताचे उपदेश पाळून देवाच्या कुशेक ताकाच समर्पिता देव ताचे जतन घेता देव ताचे जतन घेता त्या देखून जेजून सांगलेला आसा मगाळ भावांनो आनी भयणींनो पयलें सदां देवाचें राज आनी उपरांत ह्यो सर संगती तुमचे जातल्यो देवाचें राज सोदून आज आमी हांगासर आसा आनी कड्डी जावन दुबाव नासतना हेर सगळें आमकां तो दितलो सुखाच्या संतोषाच्या संपूर्ण एक तो आमकां वन पावयतलो तर मगाळ भावांनो आनी भयणींनो ताचे उपदेश पाळून ताच्या मोगांत आमी रावतले हांव ताणें केल्ल्या बरें आमी मोग करतले हांव आनी अशें त्या जेजून दिवसाचो संतोष संपूर्ण एक आमी व्हरतले हांव म्हणून जेजू लागीं आमी सांगया आनी सांगाता हाजो फळ जावन आमच्या दुखांत आमच्या कश्टांत आमच्या आकांतांत आमकां पाव म्हणून आमी मागया आमच्या गरजो ताच्या समोर आमी दवरया आमचे दूख ताच्या समोर दवरया आमचो कंत हुस्को ताका समर्पण आमी दिवया आमच्या भुरग्यांच्या फुडारा विशांत आमच्या जिविता विशांत आसो तो हुस्को ताका आमी समर्पण दिवया ओ जेजू आज ताची खुशी समजून घेवंक हांगासर आयिल्ल्यांक ताच्या उतराचो नियाळ करूंक हांगासर आयिल्ल्यांक ताका देव ताचो सोमी म्हणून मानून घेवन ताका फावो आसलें तें आराधन पेटोवंक आयिल्ल्यांक खंड जावन ह्या सक्कड संवसारी देण्यांनी भरता तुमचे गरजो ह्या बाबर्तान त्या सोम्या समोर दवरात ताच्या आराधन करात ताका वन दियात ताका अर्गां दियात ताका होगलाप दियात अर्गां तुका सोम्या जेजू होगलाप तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू जय जय तुका सोम्या जेजू हर्षितां तुका सोम्या जेजू वंदितां तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू आराधना तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू होगलाप तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू हालेलुया 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 हे सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजो पाटलाव करन आयिल्ल्या सक्तांक ताणें आशिल्लें सगळें बरेंपण तुवें तांकां फावो केलें तूं तांचो देव तांचो सोमी म्हणून परत ओळखल्ल्यांक आनी तुजो पाटलाव केल्ल्यांक तांच्या सगळ्या गरजांक तो पावलोय तुझे राज सोंपतल्यांक सगळें फावो जातलें म्हणून तुवें सांगून दिल्लें आसा आयच्या दिसा हांगासर
तुझ्या समोर येऊन तुका सुमे तू तांचो धनी म्हणून स्वीकार केल्या आणि तुका आराधन केल्या सक्तांक ताणी जो कितें आदार सोदूंक ते हांगासर आसा तो सगळो आदार तांकां दिवन तांचे जिवीत तुझ्या कृपे आशिर्वादांनी भर म्हणून मागता तुजो कृपेचो आशिर्वाद आता ह्या सगळ्यांचेर तांच्या कुटुंबांचेर तांच्या वावराचेर तांच्या जिविताचेर तांच्या भुरग्यांचेर तांच्या फुडाराच्या बऱ्यापणा खातीर करच्या तांच्या प्रयत्नाचेर हर एकल्याचेर तूं घाल म्हणून हे जेजू तुझ्या लागीं ह्या सक्रामेंतान ह्या उड्या रुपार आसच्या तुझ्या लागीं आमी परतून मागता हालेलुया 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 हे देवाडा सक्रामेंता म्हणल्यार गीत आमी गावया आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताचें बेसांव आमचेर घेवंक आमच्या कुटुंबांचेर घेवंक आमच्या जिविताच्या हर एका संगतीचेर तें घेवंक आमी आयतीन जमया रूपा बदला नव्यो रीती आदाया सलवून वेचा अस्कत विश्व्या भावार्थाचे बोल दिव्या जशे बाबा तशे पुता स्तुतीचा पदवी महिमा ससना ससना एका स्थळ्या हरसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमी ना पडटा प्रार्थुया येसुम्या जेजू क्रिस्ता या विचित्र सक्रामेंताक खाल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगे सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी रास करताय ससनांच्या ससना ತಮ್ಮ ನಿರಂತರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಿಂದ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಪವಾಡಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ನೀಡುವ ಪಾದುವಾದ ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯವರ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವವು ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರ ಕೆರೆಕಟ್ಟೆ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 2024 ಜೂನ್ 13 ಗುರುವಾರದಂದು ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದಿಂದ ನೆರವೇರಲಿದೆ. ಅಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:30 ಗಂಟೆಗೆ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದ ಗಾಯನ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಉಡುಪಿ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪರಮಪೂಜಾ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಕ್ ಲೋಬೋರವರು ನೆರವೇರಿಸಲಿರುವರು. ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದ ಆರಾಧನೆ, ತದನಂತರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ವಂದನೀಯ ಸ್ಟೀವನ್ ಡೆಸ್ಸಾರ್ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಿರುವರು. ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ರೆಕ್ಟರಾದ ನಾನು, ವಂದನೀಯ ಸುನಿಲ್ ವೇಗಸ್, ಈ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮಹೋತ್ಸವದ ಬಲಿಪೂಜೆಯ ನಂತರ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಪ್ರಿಯರೇ,
ತಾವೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಬನ್ನಿ, ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ. ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಸಂತರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ದೇವರಿಂದ ದೊರೆತ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ವರಗಳಿಗಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗಿ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇರಳವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ.